पेडण्या चडशी उदरगत मनोहर पर्रीकार सरकारा अंतर्गत जाल्या। पेडण्या विकास चल्ला ही बऱ्याची गजाल आसा, मात पेडणेकारांचे हित पळोवन सरकारान विकास करचो। पेडणेकारांक त्रास करून जर कसलो विकास जावपाचो आसत तर तो आमकां नाका म्हण पेडणेकारांचो आवाज संघटनेन मागणी केल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। अनेक प्रोजेक्ट ह्या मतदारसंघात येवपाचे आसात। हे प्रोजेक्ट जे आसात ते आमकां जाय बी, पण लोकांचेर खोट मारून, लोकांचेर थापाट मारून, लोकांच्या पोटार खोट मारून हे आमकां असले प्रोजेक्ट नाका। कितें करतात ते कायदेशीर करा। लोकांक ह्या मतदारसंघातल्या लोकांक जर तुमी सोपोवपाचो प्रयत्न करतात जाल्यार ह्या पेडणेकार, स्वाभिमानी पेडणेकार जे आसात ह्या लोकांक सोपोवपाक टायम लागचो ना। ह्याच्यात सरकारान एक मार्ग काहीतरी सोल्युशन करपाचें आनी जेचे करून तेंचे पयशे दिवपाचे। दुसरो सगळ्यात महत्वाचो प्रश्न असतो ते सरकारान जे कंपनी कडेन एग्रीमेंट केल्लो आसा केन्ना तेतूंत सरकारान त्या कंपनीक सांगलां की तुमी तांकां जॉब दिया म्हणून, आनी तेंच्यांनी कबूल केला की तांकां प्रिफरन्स दितले आसा त्या एग्रीमेंटान ते सांगतात। आतां हांवें एका प्रत्यक्षात पळोवंक ना एग्रीमेंट कितें आसा आनी काय ना, ते बरोबर खातीर एक 350 एग्रीमेंट आसा तेंचे मोठे मोठे, पण ते जर करतलो काय ना तुमचो वॉच डॉग म्हणून कोणतरी जायो त्याच्यात, म्हणजे दुसऱ्या लोकांचा ही सांबाळतो जाल्यार वॉच डॉग म्हणून जायो। दुसरी माझी एक अशी ह्या माध्यमातून याची विनंती आसा, जे 7 गांव आसत त्याच्यात ह्या पेडणेकारांचो आवाज जो आहा ना हेंच्यांनी फुडाकार घेवपाचो, आनी दुसरी एक तेंच्या कडसून तेंच्यो समस्या जाणून घेवपाच्यो की पेडण्यान जो कितें विकास आतां पर्यंत घडपाचे स्टेप्स घेतल्यात सुरवाती पासून ते पर्रीकार मुख्यमंत्री आसनात जाल्यात हें आमी कन्सिडर करूंक जाय। नाल्यार आतां पर्यंत सगळ्यांनी आमच्या अन्यायच केलेलो आसा, तेन्ना आतां खरी पेडण्यांक गरज आसा अशा अटेन्शनाची। तेन्ना आमच्या मुख्यमंत्र्यांक हांव परत एकदा विनंती करता की पेडण्याचेर अन्याय जावंक दिवं नाकात। तुमचो सरकार आसा, आमी त्या सरकाराचेच माणूस आसात, तेका लागून पेडण्याचेर जाता तितलो लक्ष दियात। मोपा एअरपोर्टा सारके जे एअरपोर्ट आतां प्रकल्प येता तेज्यार कोणाचेर अन्याय न जाता